दानियेलाच्या पुस्तकांतले वाचप। हांवें दानियेलान राती दर्शनांत हें पळयलें। अंतराळाचे 4 वारी व्हडल्यो समंदीर हालयताले। त्या समंदिरांतल्यो 4 व्हड मनजाती भायर सरल्यो, एक दुसरे भाशेन दिसनातली। पयली मनजात शिवा भाशेन दिसताली, पूण तिका गिधाचे पाकाटे आसले। उपरांत हांव पळयत आसतना तिचे पाकाटे काडले आनी तिका धरणे वयली वयर उबारली आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबे केली आनी तिका मनशांचे काळीज दिलें। उपरांत हांवें आनी एक दुसरी मनजात देखली, ती आस्वेला भाशेन आसली। तिचे एक भुज वयर आसलें, तिच्या तोंडांत दांतां मदें 3 बरयो आसल्यो आनी तिका कोण म्हणटालो, उठ आनी जाय तितले मांस खा। हाचे उपरांत हांव पळयत आसतना वागुटा भाशेन आनी एक मनजात म्हाका दिश्टी पडली। तिका पाटीर सुकण्याचे 4 पाकाटे आसले, 4 तकल्योय आसल्यो आनी तिका अधिकार दिल्लो। हाचे उपरांत रातच्या दर्शनांत हांवें एक चवथी मनजात देखली। ती भयानक, भिरांकूळ आनी बलिश्ट आसली। तिका व्हडले लोकडाचे दांत आसले, सगळे साबण ती पिठो करताली आनी उरलेले ते आपल्या पांयांनी मस्तिताली। आदल्या मनजाती प्रास ती वेगळी आसली आनी तिका 10 शिंगां आसली। हांव ही शिंगां पळयत आसतना तांचे मदें आनी एक शिंग, एक धाकटुलें शिंग भायर सरता तें म्हाका दिश्टी पडलें। ताका जागो करून दिवच्याक पयल्या 3 शिंगांक हुमटून काडली। ह्या शिंगाक मनशाच्या दोळ्या सारके दोळे आसले आनी भाडाय उलोवपी एक तोंड। हांव पळयत आसतना शिंवासनां एका जाग्यार दवरले आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो। ताची वस्त्रां हिमापरी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ। ताचे शिंवासन एका उज्याच्या आगच्या परी आनी ताची चक्रां जळत्या उच्या परी। ताचे मुखार थावन एक उज्याची न्हंय व्हाळटाली आनी हजाराचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 फावटी 10,000 ताचे मुखार आसले। न्याय सभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडलीं। तेन्ना ते शिंग उलयताले त्या भाडायेच्या उतरांच्या आवाजाक लागून हांव पळयत आसलो आनी हांव पळयत आसतना ते मनजातीक जिवीशी मारली आनी तिची कूड उज्यांत घालून तिचे भस्म केलें। हेर मनजातींची पदवी काडून घेतली आनी नेमलेलो काळ आनी वेळ पर्यंत तांकां जियोंक दिलें। हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो। तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो। ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण। सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतालीं। ताची पदवी सासणाची पदवी, ती केदींच सोमची ना आनी ताचे राजवटकेचो केदींच नास जावचो ना। देवाचे उतार हे। सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता। उपरांत जेजून तांकां ही वपार सांगली, अंजुराचो रूख वा हेर खंयचोय रूख पळया। तांकां आंकड्यो फुटोवन पानां उसोंक जाताना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात। तेच परी ह्यो सर्व संगती घडलेल्यो तुमी पळयतस देवाचें राज्य लागीं पावला म्हूण समजा। खरेंच हांव तुमकां सांगतां, ह्यो सर्व संगती घडल्या शिवाय ही संतत बिलकुल अंतरची ना। अंतराळ आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात। देवाचे उतार हे।